तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता। आज आमकां एसारे धर्म भयणीक संभ्रमाचो आनी दिनवासनेचो दीस। देवाच्या योजना प्रमाणे आमच्या ह्या 100 वर्सांच्या पयणांत देवान केल्लीं महत्कार्यां नियाळून अर्गां बलिदान भेटोवच्याक एसारे कुटाम आयतें जालां। आमच्या मेळाचो घडणार बाप आंतोनियस मारिया बॉडविगान पेटयलेली शुभ वर्तमान प्रसार करची वात आज पर्यंत उजवाडाची किरणां फांकयत आसा। आतां आमच्या मेळाच्या महावडिलनीची सलाहदान भयण झीना डिसोजा तो 100 वर्सांचो उजवाड तशेंच पाशार जाल्ल्या 100 वर्सांची निशाणी घेवन पुरशावांची सुरवात करता। तिचे सवें देवाच्या शेतांत वावरूंक आपणाकच समर्पूंक तयार जाल्ले नॉवीस आनी कॅन्डिडेट आमच्या मेळाचो घुर्त ह्या एम्ब्लेम घेवन आमच्या मेळाचें धार्मीकपण मुंदरूंक भरवशाची मेटां तेंकून मुखार सरतात। तांच्या सवें आमची प्रांतीय वडील आनी तिचीं सलाहदारां तशेंच आमच्या प्रांत्याच्या विविध जाग्यांनी वावर दिवच्या 22 कॉवेंताच्यो वडिलनी पवित्र सभेंत आनी समाजेंत दिवच्या मोगा सेवेचो संकेत जावन जळचे दिवे घेवन मुखार सरता आसतना आमच्या वावरांत 6 वावराडी जावन आसच्या व्हायट स्टार लायीक मेळाचे सांदे तांचे बराबर मुखार सरतात। मोगाच्यानो ह्या संभ्रमीक मिसाचो पुरशांव बिस्पां संगी याजक भावां संगी मुखार सरतना आमी उबे रावून प्रवेश गीत गावया। पोषण केला आमचे तुवे तुझ्याच मांसान आनी रक्तान जतन घेतल्यार आमची तुवे तुझ्या त्या मोवान मोगान संतोषान उल्हासान सोम्या सोमल्या तुझ्या मंदिरान कालत्या काळजान भक्तीपोनान वांटो घेवून बलिदानान
वैतळी सुखणी संसार हरी एक रसना गायता तुका वाकणी संतोषा उल्हासा सौम्या जमल्या तुझ्या मंदिरात कालत्या काळजात भक्तीपोनात वांटो घेवून बलिदाना महिमा देवा बापा महिमा देवा पुता महिमा पवित्रज्ञा महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा पुता महिमा पवित्रज्ञा महिमा त्रिएक देवा संतोषा उल्हासा सौम्या जमल्या तुझ्या मंदिरात कालत्या काळजात भक्तीपोनात वांटो घेवून बलिदाना महिमा देवा बापा महिमा देवा पुता महिमा पवित्रज्ञा महिमा त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आणि आनंदान तो आम्ही संभ्रमूया. कीर्तन 118 वोळ 24. मोगाचनो आमच्या येसारे कुटुंबातर्फे तुमकां सर्वांक संभ्रमीक अर्गां बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. विशेष रितीन येवकार मागता आमच्या मंगळूर दियेसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना, तशेंच तांकां संगात दिवच्या शिवमोगा दियेसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, सर याजकांक, आमच्या मेळाची महावडिलनीची सल्लागार भयण झिना डिसोजा, धर्म भयणींक, येसारे वायट स्टार लायक मेळाच्या सांद्यांक, हितेशींक, कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी फिरगस घरांक ह्या अर्घ बलिदानाचो घनाचो स्वागत पटयता. आज आमकां येसारे भयणीक भोव संभ्रमाचो दीस. आमच्या मेळाचो शतमानोत्सव संभ्रमतना आमच्या घडणार मानादीक बाप आंतोनियस मारिया बॉडविक आनी मेळाच्या हर एका सांद्या मरिफात देवान केल्ल्या विचित्र कृत्या आनी कृप्या देण्या खातीर देवाचो आभार मानता. आमची नदर फाटल्या 100 वर्सांचेर भोंवडायत आसतना सर्वेस्पराचें अगणीत बरेपण, बेसांवाचो शिवोर, विविध गणिताद्वारी बऱ्या मनाच्या मनशाद्वारी आमी अनुभव केला. जशें देवान इस्रायल परजेसंगी मोगाचो सल्लो करून तांकां आपणाची विसलेली परज जावन चलोवन वेलेंगी, तेच परी आमकां हर एका मेटांनी सांबाळून संवसारभर विविध क्षेत्रांनी निस्वार्थी सेवेद्वारी देवाचे उतार परगट करूंक प्रेरीत केला. आमच्या मेळाचो घडणार बाप आंतोनियस मारिया बॉडविक युरोपांतल्या जर्मनीच्या कोलोन शारांत जल्मल्लो. एक मिशनरी याजक जावन आमच्या देशांत वावुरतना लोकांची दुर्बळकाय, अनक्षरता, स्त्रियांची आनी भुरग्यांची दुर्गत पळोवन ताचें काळीज कणवळटा. ह्या निर्गतीक लोकांची दुकां पुसचे खातीर आनी समाजाच्या उदरगते खातीर तो आमचो आपोस्तलांच्या राणयेचो मिशनरी भयणीचो मेळ घडता. आमी ताचे भयणी ताच्या पावलांनी चलोवन
ताणें प्रारंभ केल्लें मिसांव संवसाराच्या 7 राष्ट्रांनी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवाकिया, उगांडा आनी भारत. आमच्या भारतांत 6 प्रांत्यांनी वाराणसी, मुंबय, रांची, लखनौ, केरळा आनी मंगळुरांत 149 कोवेंतांनी 64 दियेसीजींनी 90-50 धार्मीक भयणी संवसारभर क्रिस्ताची शुभ वर्तमान प्रसार करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रेरीत जावन मोरी आपोस्तलांच्या राणयेचो माता खाल उपजल्ल्या आमच्या मेळाक जुलय 1, 1923 इस्वेंत पापसाहेबाची मान्यता लाभली. आमचो घडणार बाप अंतोनियस मारिया बॉडविक गूढ चिंतपाचो आपल्या दिश्टव्यांत देवाची खुशी समजूंक आनी कार्यरुपाक हाडूंक जायते मागणे आनी प्राचीत केलें. गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकोडूच उरता. तो मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जुवांव 12 वोल्ट 24. आमचो मिशनरी भयणीचो धार्मीक मेळ अस्तित्वाक हाडचे दिशेन ताका जायते कश्ट, चूक समजणी, संकश्ट आनी वारें वादळ भोगूंक मेळ्ळें. ताचे थंय आसली क्रिस्ताची उर्बा आनी अखंड भावार्थ मात्र ताका ताचो मिसांव वावर सुफळ करूंक एक बळादीक खातीर जालें. ताचे कुरपे बरी जिणी आमकां आमच्या मिसा वावरांत प्रेरण जावन आसा. देवाच्या कणवाळ्यान बरोवन समाजेंत खंयसर जेजूची सुवार्ता आजुनी पावूंक ना वा पावल्या जाल्यारय ताची वळख सारकी जावंक ना तसल्यांक ती परगट करची. प्रस्तुत काळाची परिगत समजून लोकांक क्रिस्ती शिक्षण आनी देवाचें उतर परगटचें, कुटुंबाची भेट करून तांचे सांगाता मागचें, पिडेस्तांची सेवा, समाज सेवा आनी शैक्षणीक सेवा प्रत्येक जावन स्त्रियांक सशक्त करचें आनी भुरग्यांच्या समग्र अभिवृद्धी खातीर वावुरचें असल्या मिसावा वावरा द्वारी सुरवात जाल्लें आमच्या घडणारेचें भावार्थाचें पैन आमी मुंदरून आसा. मोगाचनो, आमकां आमच्या धार्मीक समर्पणांत आनी मिसांव वावरांत तुमच्या मागण्याचो आदार, संपूर्ण सहकार आनी पाठिंबो फाटल्या सबार वर्सांथावन भरपूर लाभला. तुमच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवास पाठयता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी क्रिस्ताची दिवटी जावन पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी प्रेरणान भरोवन संवसारभर जेजूची सुवार्ता परगट करूंक देवाची ससाय आनी कृपा तशेंच मोरी आपोस्तलांची राणी आम्हा सर्वां पासत विनंती करून दी म्हूण मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सपत्रकार बाबा आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून प्राणांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत प्रतिवत्सतां तुमकार मरेर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Please
प्रार्थुया. बापा सर्व देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणाव. तुज्या मीतमेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान केल्ल्या सर उपकारांचो, सर्वेस्पराच्या महिमेवंत कृत्यांचो हांव उगडास करतां, कित्याक ताणें आमचे खातीर जायतें बरें केलां आनी आपले व्हड काकुळटीन आनी मीठ मेद नातलेल्या मोगान ताणें इस्रायेलाच्या घराण्याची दया केल्या. ताणें म्हळें, खरेंच ती म्हजी परजा, ती म्हाका विश्वासघात करताली भुरगीं न्हय. तांच्या सगळ्या वायटा विघ्नांनी तो तांचो तारोक जालो. न्हय एका दुतान वा एका भडव्यान बगार खुद्द ताणेंच तांचें तारण केलें. आपल्या मोगान आनी काकुळटीन ताणेंच तांची सडवण केली. आदल्या काळारी ताणें तांकां उखलून ववयल्लें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससना गायतलो. संततीचे संततेक विश्वासीपण तुजे परगडतलो. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससना गायतलो. संततेचे संतते विश्वासीपण तुजे परगडतलो. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाकता. आकाश सदां तुजी विस्मिता गाजता. विश्वासीपण देवा तुका वेडो घालता. बळीश पावल्यांक तुज्या वैरी कामता. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससना गायतलो. संततेचे संतते विश्वासीपण तुजे परगडतलो. दावीद तुज्या साकराक तेलान मागलोय. पोरचे मोदले विंचून काडून उबान धरलोय. तासो वन ससनाक स्थापीत करार घडलोय. संसाराच्या राया मोदे वर्तो केलोय. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससना गायतलो. संततेचे संतते विश्वासीपण
ते विश्वासी पोंतुचे परगडतलो. सांत पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा. परत्यान हांव सांगतां संतोश पावा. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलो सूख हंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. ओसा सगळ्या संसारात सोमेस परसांक शिकया. संसाराचे अखेर पर्यंत हांव तुमचे सोवे आसतलो. ओसा सगळ्या संसारात सोमेस परसांक शिकया. संसाराचे अखेर पर्यंत हांव तुमचे सोवे आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरा जाल्यार यातेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी सडा वतू
सागोडेच्या कुटुंबांतली आमचें बात रोव काडीचें जाल्यार नेज घालच्या पयलें तें बरें भिजोवंक घालता हे 10-12 घंटे भिजल्या उपरांत उदक पागळोवन इल्लीशी उबशी तांकां मेळचे बरीक पळोवन बात रोव काडूंक आमी कुमक करता. तवळ ताका मातयेची गरज ना, फकत उदकांत भिजल्या जाल्यार घरांत मूग या कुळीत वा इतर खंयची दानी तसो रोव काडीचंय मुंगो काडीचंय जाल्यार तेंय तशेंच एक 10-12 घंटे उदकांत भिजोवन दवरून उदक पागळोवन मागीर एका बॉक्सांत टायट दवरलो जाल्यार थोड्याच घंट्यांनी रोव येता. थंय मातयेची गरज ना. पूण फळ दिवचें जाल्यार ते रोव आयिल्लें बी मातयेन पडत जायी. उदकांत भिजोवन मोव जाल्लें बी मातयेन पडत जायी आनी ताका सुर्याची किरणां पडत जायी. सुर्येची दाव, मातयेचो सार, उदकाचो आदार आसरो आसल्यार पाळ सोकास घट जावन उपरांत पालवी येता आनी ताका फांटे फुटतात. आमी जाणा कशें आमचीं झाडां वाडोवन येतात म्हणून. जेजून ही सर घेतली, आपल्या जिविताक तें सर केलें. जेन्ना थोडे ग्रेक भास उलोवचे भविश्या ते जुदेव धर्माक आयले वार मतांतर जाल्लेय जातीत. जेजूक पळय जई म्हणल्या आशेन ताच्या सिसांक लागीं येवन आमकां जेजूक पळय जई, आमकां जेजूक दाखय म्हणून सांगिल्ल्या वेळार जेजू सशीन हाडिल्ल्या वेळार जेजून सांगिल्लीं उतरां आज आमी आयकलीं. गवांचो कण मातयेन पडनासतना उरलो तर एक कोडोस उरता, पूण मातयेन पडून मरत जाल्यार तो येतेस्त फळ दिता. आपुणू मोरूंक वेचें आनी मातये पोंदाक वेचें हे दीस लागीं आयले म्हणून जेजूक कळ्ळें. जुदेवांनी मात्र न्ही, हेर धर्माच्यांनी वा हेर लोकांनी आपणाक स्विकार करचें सोदून येवचें म्हणटस आपलें ह्या संवसाराचें मिसांव अखेर जावचार आसा. तरी तांचो पयिल्लें एक प्रमुख वांटो मातयेन पडचें आनी जशें बी धाळी जाता, फुटोन येता, ताजे उपरांत जड जाता, तशें सोमयांनी ह्या भुमींत पोंदा 3 दीस रावची गरज आसली. ताजे उपरांत एक नवें जिवीत घेवन तो भायर आयिल्लो आनी आतां ताका खंयच्याय दारां बागलां भितर, खंयच्याय वणटीं भितर आनी पागोरां भितर विचार करूंक जायनातले तसलो आत्तां दिसता, आत्तां मायाक जाता. तसल्या एका नव्या स्थितेक तो आयला. हें केवळ ताका मात्र न्ही, ताचेर सतमंतल्या हर एकल्याक अशेंच घडटलें. आत्तां दिश्टीक पडचें, आत्तां मायाक जावचें, आत्तां व्हडलीं कामां करचीं, आत्तां नपयस जावचें. असलें बाग कुडींत आनी आत्म्यान सांगाता हांसून जें ताचें थंय घडलां तें आमकांय लाभता म्हणून जेजून ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक एक विशेश बरवसो दिल्लो आसा. थोड्यांक ह्या संवसारांत आसतनाच मरच्या पयलीं थोडे अनुभव जाल्ल्यात. बाय लोकेशन म्हणटात वा ट्राय लोकेशन. एकलो मनीस एकच फावटी एका तळार आनी एका तळार आनी एका तळार दिश्टीक पडचेय थोडे दाखले आसात. दाखल्याक सांत आंतोन इटलींत आसलो, लिस्बनांत दिश्टीक पडलो. हेर सांतांचे जिणयेंत आसात, पाद्रे पियोच्या जिणयेंती आसात. ह्या संवसारांत आसतनाच असलेय एक विशेश देणें देवान दिल्लें आसा. सोम्या थंय विश्वास दवरल्यार आमची नश्वर कूड परिवर्तन जातली, अविनाशी जातली आनी कूड आनी आत्मो सांगाता आसून आमी सोम्या बरीच दारां बागलां दांपल्ल्या वेळारय भितर भायर येवंक
शक्य तसल्या परिस्थितीचे वा स्थितीचे जावंक पावतले हांव तेन्ना आमी सतमंतान म्हणटा सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें आनी कुडीचें जिवानपण केवल आत्म्याचें अमरण वा निरंतरी जियोवची स्थिती न्ही वा कुडीचें जिवानपण आमी सतमंतां आनी देखून आमची कूड कितली मोलादीक म्हणून आमी जाणा जाय आनी त्या बराबर आमचो आत्मो आनी कूड सांगत आसल्यार आमी कितली मोलादीक म्हणलें आमकां समजो जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकांय एक दीस मातयेंत घालताली पूण मातयेंत घालच्या पयलें साबार फावटी मातयेंत पडिल्लो अनुभव आमचे कडेन आसूंक जाय. कोण आपल्या सोजसो जीव असो मोग करता की तो आपलो जीव होगडावन घेता जेजो म्हणटा, पूण आपल्या जिवाचो द्वेश करता वा सोम्याचो चड मोग करता आनी आपल्या जिवाक सोम्याच्या जिवा सांगाता मेळोन ताणें मेल्ल्या बरी आपुणूय मरोंक तयार आसा म्हूण सांगता जाल्यार आमी ताच्या सांगाता जियोंक शकता, नवें जिवीत आतांच जोडूंक शकता. आंतोनियोस मारिया बॉडविक हाची जिणी रीत आयकले तुमी सिस्टरान वाचून सांगतना आनी हांवें शर्माव सांगूंक कांय ना अशें म्हणून आनी कागदांत कितें सोदचें सक्कट तिणें सांगून जालां अशें म्हणून एका तराचें कळवळें भितर भोगलें. तरी एक दोन संगती ह्या महान मनशा थंय घडुल्ल्यो सांगूंक आशेता. पयल्या सुवातेर गोवाच्या कणा बरी निरंतरी ताका मरण सावळी घालतालें. एक ताका जाल्लें दर्शन सगळें मळब काळें काळमोड आनी उजवाड दिसनातलें एक दर्शन ताची जिणी तसली म्हणून सोम्यान ताका पयलें सांगून दिली. ताच्या जिवितांत भारताच्या दुबळ्या लोकां खातीर असले एक व्हड मिसांव करूंक म्हाका जाय म्हणून सक्कड प्रयत्न करतना साबार फावटी वडिलांची अडकळ आसली आनी ताका समजोवंक मस्तू जाणांनी फाटीं केल्लें आनी ताका तिरस्कार लाभलो. गांवांतान गांवाक ताका धाडलें, फाटीं गांवाक गेलो आपूण सोलवलो म्हणल्या रितीर, पूण ताचो भावार्थ मात ताका आपूण सोलवलो म्हणून ओपून घेवंक सोडून येतलो. सुमार 17 भासो शिकलो खंय वो मनीस कित्याक शिकलो जावेत. 17 भासो फकत एकच आशा सोम्याची दयाळाय आनी ताचो मोग हो बरवोसो शोशीत जाल्ल्या वर्गाच्यांक दिवच्याक. प्रत्येक जावं स्त्रियांतय ताणें कश्टोवची रीत पळयल्ली. तवळ भारतांत आनीकी 7 गामान आसलें. भुरग्यांचेर दौर्जन्य, स्त्रियेचें शोशण, तांकां हक्कां नातल्लीं, शिकाप नातल्ली, ही परिस्थिती पळोवन स्त्रियांचें सबलीकरण सशक्तीकरण करच्या खातीर आपणें कांयपणी करी जाय. सोम्याचो वांजेल असो मोग आनी ताची दयाळाय तांकां पावय जाय म्हणली व्हड आशा धरून हो मनीस मुखार गेल्लो. काळी मोडां कितलींय आसल्यार ताणें तातूंत एक रुपया सरी देखली. सोम्याचो विश्वास, सोम्याचेर दवरलो विश्वास ताणें केदींच कोंडूंक ना. तो मरोन 8 वर्सां उपरांत ह्या मेळाक मान्यता मेळ्ळी. गोवाचो कण मातयेन पडून मरचय पडलो. ताच्या उपरांत पापसाहेबातान मान्यता मेळ्ळी. तुमी आयकलें 1923 इसवी जुलायच्या 1 तारखेर ताका मान्यता मेळ्ळी आनी 1915 इसवेंत मरण पावलो. गोवाचो कण मातयेन पडून मरना जायत जाल्यार तो कडोस उरता. मरत जाल्यार फळ दिता 990 आनी 5 फळ आनी ताचे केस चड खंडीत जावन तो दितालोच. दुसऱ्या सुवातेर ह्या महान मनशाची जिणी साबारांक प्रेरण. ताच्या फाटल्यान ताची आध्यात्मीक रिती प्रमाणे चलली. बाप पॉल सोंटाग, कार्डिनल थियोडोर इनिझर, सिस्टर झवेरिया ब्लास असल्या मनशांनी ती आध्यात्मिकता जिवी दवरली आनी मनशांक ही रीत शिकयली माया मोगाची.
दुर्बळ्या धाकट्यांच्या सेवेक लागची, दुबळ्यां बरीच जियोवचें, सादी जिणी आपणाची करची, वेस पांगोरचो न्हय बगार जिणी पांगोरची. असलें जिवन तांणी स्विकार केलें आनी असल्या रितीन मारिफात मात्र लोकांची मनां ती जिखूंक शकली. फाटल्या 100 वर्सांनी कितें घडलां, कितें घडटा आमी वडलोस प्रस्तावनांत खंडीत जावन आयकून जाणां जाल्या. कश्टतेल्यांक उलो मारतना आमची भयणी लागीं आसात, दुर्बळ्यांनी हाकबोब मारतना तीं लागीं आसात. भुरग्यांक तांच्या समग्र वाडवळीक स्पॉन्सरशीप प्रोग्राम म्हणून कोणाचे कडेन कांय कडेन इल्ले इसार्न त्या मारिफात आमच्या कुटुंबांतल्या हजारो भुरग्यांक तीं कुमो करते आसात. आस्पत्र्यो चलोवंक ह्या दिसांनी कश्ट धाकट्यार मेळनात, मेळ्ळे जाल्यार चडीत मेळटना वेतात. तसल्या परिस्थितींत तांकां जाय पुरतो सांबाळ दिवन दवरून दुबळ्या लोकांची साखरी करच्या खातीर चलोवच्यो आस्पत्र्यो म्हळ्यार कश्टाचें, तरी ह्यो आमच्यो भयणी करनासात. हातूंत कितें संतोश, कितें तृप्ती सोम्याची आपूण सेवा करता, जेजूचो वांजेल परगडता म्हणून, आनी ताची दयाळाय हेरांक लाभ अशी करता. आज देखून अर्गां दिवचो दीस 100 वर्सांचो हो जुबलेव आचरण करतना काळीज तांचें उमळून येता. हेच्या पयल्या वाचपांत आयकलें इजाया मारिफात देवानच तांकां उखोवन धरलां. आंज बडव्या मारिफात दुतां मारिफात न्ही बगा, देवानच खुद्द येवन तांकां सांबाळलां हें वासाप तांणी घेतलां. देखून ती फिलिपिकारांक सांपावलून बरयल्ल्या बरी संतोश पावता. तांच्या संतोशांत आमी भागीदार जावच्याक आमकां आपुणें लाभलां. तर हांव अखेर करूंक आशेतां कितें संदेश एका ल्हानशे पेन्सिले बरी. एक पेन्सील, हे थोड्यो 100 पेन्सिलो तयार करून जाल्या उपरांत पेन्सील तयार केल्ल्या त्या संशोधकान ती मार्केटीक घालच्या पयले पेन्सिलेक एक आदेश दिलो खंय आनी सांगलें खंय, आळे तुमकां हांव 4 आदेश दितां. पयल्या सुवातेर उडास दवरी जाय, तुमचें बरेंपण तुमच्या भितरच आसा, तुमचें बरेंपण तुमच्या भितरच आसा. दुसरें तुवें उडास दवरी जाय, सगळ्या तुज्या जिवितांत तुवें भोव परिणामकारी जाय जाल्यार तुका तवळ तासी जाय, सुरयेन तुका तासी जाय, ब्लेडीन तुका तासी जाय. तिसऱ्यान उडास दवरू, सगळ्या तुज्या जिवितांत तुवें फायद्याचें जाय जाल्यार कोणाच्या पुणी हातांत आसूंक जाय, ना जाल्यार तुजी जिणी तूं पिड्ड्यार करून सोडताय. उडास दवर, तुवें कोणाच्या पुणी हातांत आसूंक जाय. आनी चवथें उडास दवर, तुवें ह्या चरित्रेंत एक कितें म्हणी गुर्त करून वचो जाय. जें पेन्सील करता तें हर एकल्यांनी आमी करूंक आसा. आमचें बरेंपण आमचे भितरच आसा. गोवांचो कोण भिजोवंक उदक जाय, आमकां भिजोवंक उदक जावन पवित्रत्म दिला. त्या पवित्रत्म्यांत आमकां बुडोवन दवरूंक जाय. क्रिस्त म्हणल्यार मातयेंत आमी आसूंक जाय. क्रिस्त म्हणली माती, त्या क्रिस्ताच्या मातयेंत हुमूस, भोव इटाळ माती क्रिस्त, त्या मातयेंत पवित्रत्म्याच्या उदकांत आमकां भिजोवन दवरलें जाल्यार आमी भोव फळादीक झाड जावंक पावतल्या. बरेंपण आमच्या भितरच आसा, देवाचें बरेंपण घाल्लें आसा. दुसऱ्यान आमी निरंतरी तासूंक सोडी जाय. कश्ट आमकां तासतात, बेंडटात, ते आमी सोडी जाय. कश्ट आयले जाल्यार स्विकार करी जाय, बडविकान घेतल्या बरी. तिसरें, आमकां सोम्याच्या हातान सोडी जाय, ताणें बरय जाय. सोम्याची पेन्सील हांव मादर तेरेसा म्हणटली, आमी सोम्याची पेन्सील जावन आमकांच लेखी जाय. कलतेपणान ना तर जाल्यार आमी आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता. आनी चवथ्यान आमी चरित्रेंत कितें पूण एक गेरो वा एक गुर्तू, एक संकेत कितें पूण सोडून वचो जाय. हो संकेत मोगाचो आनी दयाळाचो जाय. तें करूंक आमकां देव आदार दिवं दी म्हणून मागया.
उबी रावया आनी आमची मागणी आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा आमच्या बाबासाहेबान बिस्प याजक आनी धार्मिकांनी तुजो लागशिल्ल्यान पाटलाव करून आपल्या समर्पित जिणेद्वारे सर्वांक जेजू थंय ओडून घेवची मोगा आनी सेवेची हातेरा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा शतमोन्नसो संभ्रमच्या ह्या सुवाळ्यार आपोस्तलांच्या राणयेच्या मिशनरी मेळाचो घडणार बाप आंतोनियस मारिया बॉडविक आनी ताच्या सांगात्यांचो दिनवाशी काळजान उपकार आठयत आसतना आज प्रत्येक रितीन मागता भोवमानादीक भयण नंदिता पिरेरा आमच्या मेळाची महावडील तशेंच भयण लिना प्रांतीय वडील आनी धर्म भयणी पासून तांणी उर्बेन बरोवन पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावन परजळ अशें कर. बावडताचें बी लोकां मदें ओंपून तुजें राज परगटून वावरून अंतरल्या भयणींक सस्नीक विशय पाठय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बाप्पा आज हांगासर मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवच्या अदीक मनदीक गवळी बाप पीटर पावल साल्डाना तशेंच अदीक मनदीक गवळी बाप फ्रांसीस सेरावो आनी सहभेटवणी करच्या सौर याजकांक तुज्या पवित्र आत्मेच्या कृपे देण्यानी भर. पवित्र सभेक एककुटाम जावन सांबाळूंक गरजेची आत्मीक गटाय तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. शांतीच्या कुंवरा अख्ख्या संवसारार झुजांची मोडां उदेन येवच्या परिस्थितींत राजकीय फुडाऱ्यांनी शांती माया मोग आनी एकवट असल्या क्रिस्ती मौल्यांनी बरयल्ली समाज रुपीत करीशें कर. राष्ट्रां आनी धर्मा मदें आसचो द्वेश पयस जावन सर्वांनी एकवटान आनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान बरोवन जियोवची कृपा लाभय. मुखल्या दिसांनी सोलोंकसच्या एलिसवांत जोगत्या फुडाऱ्यांक विंचूंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रितीच्या बापा तुवें मुळाय पिका वोळगे तेश्ट आसात पूण वावराडी थोडेस मागता आमी देवा पवनी आमच्या कुटुंबान आनी फिरगजेतावन उपजाशें कर. याजक आनी धर्मीक बाबा भयणी जावन तुज्या पुताचे मिसांवकां मुखारसून व्हरच्याक युवजनांक तुज्या उल्याक पाळो दिवंक उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बाप्पा सर्व आमच्या दानींचेर हितचिंतकांचेर फिरगजकारांचेर तशेंच वायट स्टार लायक भाव भयणींचेर तुजी शुभम आशिर्वाद वत म्हूण मागता. तांच्या उदार मनांक धराळ मापान प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रितीच्या बापा आमच्या सेवेतळार आसच्या भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी संपर्क माध्यमाच्या वायट प्रभावांतल्यान पयस रावून क्रिस्ती सेगुणांनी आनी दैवीक जानवायन वाडोवन तांचें जिवीत रुपीत करूंक तुजो आदार लाभय. चलयांच्या आनी स्त्रियांच्या उदरगते खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा हांगासर आजर आसलेल्या आम्हा सर्वांनी ह्या पवित्र एकवरिस्तान भक्तीपणी वांटून घेवन आनी तुजे विसवणेक पावत आसली जिणी जियोंक प्रेरण आनी कृपा लाभय. बाबार्थी जिणी थारवाची सुंकाण जगसणेन सांबाळून तुका मानवनचो माया मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक बरें मन फावो कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात दयाळाई आनी विशेष मोग म्हळ्यार कितें म्हणून तुवें आमकां समजयलां. ह्या ताच्या जिविता मारिफात प्रेरीत जाल्ल्या आमच्या आदीं चलोवन गेल्ल्या आमच्या सर्व संत भक्तांच्या विनवणेन आमचेरय तुजी आशिर्वादां घाल आनी फुडल्या दिसांनी तांचे बरीच माईपासान चलोवंक आनी तुजी शुभ वार्ता प्रगट करूंक आमकां आदार दी. तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बुंडो दा कांसोरो आडून आयल्या फुलां पोळां सोवेंकांनी समर्पिता. बुंडो दा कांसोरो आडून आयल्या फुलां पोळां सोवेंकांनी समर्पिता. आमच्या सोम्या संगी भेटून दिता ताच्या स्मसारतान बदल म्हणून मागता. जेसू आमच्या सोम्या संगी भेटून दिता ताच्या स्मसारतान बदल म्हणून मागता. बापा कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचे म्हणलें आसा जे कितें आमचे अदीक तुवेंच दिलें. वो विस्वास सेमचे वारे गांवचे ते काम तुजे सेने दाबोटो जोरून उरून हाडला सर्वस घे जिणे.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नित्य पवित्र आत्माक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें समकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकूल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तूं जेतावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटुया. आमी हो हुंडो काताव आनी हे कासींतले पियेताव. कितले फावटी तूं परत येसर तुजे मरण परगटा. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो
ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओतमू आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सशणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंसून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्यां आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकटयलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ज्या संवसाराक अंद दिल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. Amen.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती सुभागी तुवें म्हजे भितर विशय म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या काळजान पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्यार पार काळजांत येवून पांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरुची जिणयेन मोलादी खातीर तूं संवसाराक आयलो म्हज्या पदका खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जियोंक उलो दिलोय मोगा जिविताक साक जालोय म्हजे खातीर तूं संवसाराक आयलोय म्हज्या पदका खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलो दिवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरुची जिणयेन मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरुची जिणयेन मोलादी मोवा मोली.
राय राय असो तुम सालारी आईना मुझे घरी किरकोळ पातकी सोम्या तरी मागता रावून मुझे घरी राय राय असो तुम सालारी प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलीं. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटयन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वांनी बसचें. किर्तनगार सांगता, सर्वेस्परान घडलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. वय मोगाच्यान सबार दिसांतावन राखून आसलो दीस आज उदेला. SRA मेळ घडून 100 वर्सां संपली आसता. ही एक ऐतिहासीक घडीत संभ्रमोंक आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या धन्या देवाक जावं अर्गा आनी होगळाप. आमच्या संस्थेचो संस्थापक फादर आंतोनियस मारिया बोडविकान घडलो हो मेळ आज पर्यंत आमी जिवाळ आनी बळादीक रितीन सांबाळून आसाव म्हूण सांगूंक आम्हा सर्वांक आज व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता. आमची जनरल कावन्सिलर सिस्टर झीना डिसोजा, आमची प्रोविन्शियल सिस्टर लीना विजय आनी हांगासर जमल्या हर एकल्याच्या नांवी हांव अर्गां पटयतां. आयचो संभ्रमीक एवकरिस्त भेटयल्या अदीक मनादीक डॉक्टर पीटर पावल सल्डाना, मंगळूर दियोसेसीचो बिस्प आनी सांगात दिल्या अदीक मनादीक डॉक्टर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दियोसेसीचो बिस्प हांचो. मोगाळ बिस्पानो भोव अर्थाभरीत रितीन एवकरिस्त संभ्रमोन आयच्या संभ्रमाक तुमी सुरवात दिल्ली आसता. आमी सर्वे सारी भयणी तुमच्या उदारपणाक, प्रोत्साहाक, मार्गदर्शनाक, आमच्या दैवीक पैणान तुमी दिवच्या सांगातपणाक आनी सहकाराक सदांच तुमकां ऋणी जावन आसा. दियेसेजींत आमी दिवच्या हर एक सेवेंत बऱ्या गोवळ्या बरी आमकां मार्गदर्शन दिवन प्रेरण दिवन आसच्या तुमकां सदांच आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या हजरपणाक परत्यान अनेक फावटी काळजांत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या येवकरिस्तीक संभ्रमाक बिस्पा सांगाता सह भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो हांव उपकार आटयतां. देव तुमच्या मिसावांचेर आशिर्वाद घालून दी, तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागता. हांगासर जमल्या हर एक भावार्थ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज हें वर्तें मिसाचें बलिदान व्हडा दबाजेन संभ्रमोंक कारण जावन आसात. तुमी आमकां दाखयल्लो मोग आनी प्रोत्साह.
तुमच्या हाजरपणा वरवीं आमचो संतोश दडतो जाला. तुमकां सर्वांक हांव काळजांतान उपकार आटयतां. सोमेस्तांक देव बरें करूं. निमाणे आशीर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सोबे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं आनी तुमची काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावार्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवें आसो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हजे पडतीन आनी मंगळूर दियेसीसच्या पडतीन हांगासराच्या बिस्प फ्रांसीस आनी सर याजकाच्या तर्फेन मोगाळ भयणीनो प्रत्येक जावन सिस्टर नंदिता पेरेरा सुपिरियर जनरल, सिस्टर झीना तिची कावन्सिलर, सिस्टर लिना विजय प्रोविन्शियल, सक्कड सिस्टर तुमकां शुभाशय पाठयता आनी सोमी तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून मागता. मोगाच्या न्हू आमच्या संतोशांत वांटले तुमी जाल्यात. आमकां हो जावना सवर्तो संतोश. आतां निमाणें गीत जाल्लें सर्वांक कॉफी फळाराची वेवस्था केल्या. बेगीनच तुमी सेवचे आनी मुखल्या कार्याक सभांगणाच्या मुखार सजयल्ल्या वेदी लागीं तुर्तान हजर जावंक आमची विनंती आसा. सर्व येसारे भयणींनी मानांच्या सैऱ्या सांगाता पुरुशांक 10 मिनटांनी ग्रुट्टो लागीं हजर जावचें. आमचे वेदी कार्य बेगीनच आरंभ करतले. हांव संसाराचे
घेवन सचे कृपेन बर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाबी आमेन.